मिडिया मणका मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. इश्टानो आयच्या मणकामती कार्यावळींत तुमकां सोमेस्ताक माय महोत्सव आनी उर्बेवरीत येवकार. आयच्या ह्या खासा कार्यावळींत तुमच्या मुखार एक बरो कांतोरिस्ट जाणी जायती कॉमेडी कांतारां वेगवेगळे तरेची कांतारां गायल्यांत आनीक ऑडियन्साक वेगळे पद्दतीन खुशाल दवरपाचो प्रयत्न केला. खरें म्हटल्यार ताच्या गांवांत ताच्या वाड्यांत ताका एक वेगळी नामना आसा. हेर्मेनेजील कामिलो हें ताचें नांव म्हणटच नांवान तुमी ताका वळखुची नात पूण ताका पयतोच तुमकां शिरूल उगडास येतलो. चल तर आमी ताका मेळुया आनी ताचे विचार आयकून घेवया. हेर्मेनेजील कामिलो आयच्या कार्यावळींत खासा येवकार. हो आमचो भाव ब्रिटोना गांवचो. ब्रिटोना गांवांत जायते कलाकार किल्लोल्यात. ताणें कॉम्पिटिशनाच्या तियात्रांनी एक तर वेगळी नामना मेळोवन घेतल्या. खासा हांव म्हणटलो आसलो ब्रिटोना ड्रामेटीक ट्रूप ह्या ट्रुपांतल्यान जायतीं वर्सां तो न्हेसला. जायतीं वर्सां अबावट 15 years 15 वर्सां 16 वर्सां हांवें तियात्र ब्रिटोना ड्रामेटीक अकॅडमी तियात्रांत भाग घेतला आनी चडशीं म्हजी कांतारां त्या तियात्रांत आमच्या दुवेटा वायज चडशीं वतालीं आनी आमचें दुवेट म्हणल्यार सगळो लोक आशेन रावतालो. कित्याक म्हाजें आमचें बाय तें रोजालीन आनी हांव दुवेट केन्ना येतलें काय म्हणून सगळो लोक आमकां एप्रिशिएट करतालो. हय खरेंच रोजालीन आलोत दोलोत जेन्ना पालखाचेर येताले तेन्ना आदींच फुडें क्रावडाक समजतालें की दुसरे वाटेच्यान तूं झेरूल येतलो. हय जरूर 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 आनी आमकां जाय ते फावट ऑडियन्सा तियात्र काबा आमी तियात्र अकॅडमीक वता तेन्ना आमी जातालें तुमचें दुवेट आसतलें न्हू हे फावट हे वर्साक काय म्हणून जायते लोक आमकां विचारतले. अशें केन्ना तरी जालां की तुमचें दुयेर्त खंयच्या तरी तियात्राक आसोंक ना? जायते कारण म्हणल्यार 4-5 वर्सां आतां फाटल्या वर्साक तें अशें दुयेंत कशें हें जालें आनी तें म्हणजे स्टेजीर चडोंक ना मेळना जालें देखून ते 4-5 वर्सां नासलें पूण त्या आदीं सगळे तियात्रांनी आमचें दुयेट आसतालेंच. खंयच्याय एका दुयेर्ताच्यो 1-2 वळी तुवें तर गुणगुणत जाल्यार जे आमचे ऑडियन्स तुजो तियात्र पळयता आसतना जे खुशाल जाताले तेच भाशेन आतांय खुशाल जातले. जरूर जरूर पूण म्हणटाना गोळेक याद मातशी चड आतां जाल्या तर एक कांपीण म्हणून दुवेट आमी म्हणलेलें तेचें एक बेर्स एक कोरस आसा म्हणून दाखयता. लोक फाला मात्ता आमगेर भुरगें जाय केन्ना आट्टाय बाबा ओ बाय हो दीस रात बारार बसून जाता पापा गाय घरा लागीं गोट्याना मेता गाय देव दिता तेन्ना घेवंक नाय तुजो गुणी हांव जाकीन म्हणोय भुरगीं आमकां नाका रे इतल्या बेगीन हांव चिंताली कतरिना काय भाशेन रावंक शेपीन आतां सायकली घेवन म्हाका वताय होबीन पूण हेजी वाजोना रे कापीन. कामिलो बाब खरेंच जायती आपुरबाय कशी दिसता कारण तुमचो पिटर कामिलो तुज्या सांगाताक तुमच्या बरोबर आसता जावं तो ना जाल्यार बसून ही जी स्पर्धा जाता ताचो ताका हुस्को आसता आनीक तो आपल्या भाशेन जी कांतारां बरोवन धाडटा ती तुज्याय वाट्याक पडटात आसतलीं. खरें म्हणल्यार हांव म्हणूंक सोदतां की पिटर कामिलो जावन आसा म्हजोच भाव आनी देवाक हांव आर्गां दितां. हे आमच्या फॅमिलीन ताका हें कंपोजींग देणें दिलें देखून जायतीं कांतारां तेणें कंपोज केल्या आनी जायत्या वाड्यांतल्या भुरग्यांनी तीं म्हटल्यांत. आयज पासून हांव जीं कांतारां म्हणटात तीं सगलीं ताचेंच कंपोजींग आनी तो कंपोज करता आसतना आमकां वॉट्सॅपाचेर आपले कांतार आपूण म्हणून दाखयता खरो पूण तेजे फिलर आसतात तेवूय तेच भाशेन जाल्या उपरांत ताका संतोश कसो भोगता आनी आमचीं जायतीं कलाकारां तेच भाशेन म्हणूंक तेच फिलरान म्हणूंक जायतीं प्रयत्न करता आनी ताका देवाचें देणें हें दिलां देखून आनी एक फावट देवाक हांव आर्गां दितां.
कामेलो बाब पयलींच तुवें तियात्रांनी कांतार खंयच्या वर्साक म्हणलें तूं केदो आसलो आनीक तो तियात्र खंय जालोलो पयलेंच म्हणल्यार आमचे घराणें म्हणल्यार तियात्रिस्तांचेंच आमकां ल्हानपणीसान हो तियात्रिस्तांचो मोग आसलो आनी आमचो तित्यो क्रूज कामिलो जावं इज ब्रिटॉन म्हाजो बायचो भाव आमचो पाय सगळे तियात्रान त्या वाड्यान एक फेस्त जातालें आमचे पेने दे फ्रांस सायबिणीचे फेस्ता दिसा ह्या समयार आमी तियात्र करताले आनी त्या टायमार ते आमचे वडील तियात्र करून आमी ते येसाय पासून पळोवंक वेताले पूण म्हाका टायम मेवलो केन्ना आमच्या भावान पिटर कामिलोन पयलोच तियात्र बरयलो कुंपार आनी कुमार हातून हांवें कॉमेडीची भुमिका केली आनी सगळो लोक म्हाका म्हणूंक लागलो की हो मरे पायच्याच भाशेन जाला कित्याक पाय आमचो कॉमेडीच करतालो देखून आनी ते पर्यंत जालें तें म्हाजें जातालें 16-17 वर्सांचो आसतना ही हांवें भुमिका केल्ली आनी ते पर्यंत ते पावटेन सान सगळी म्हाजी कॉमेडीच भुमिका हय पूण त्या तियात्रान तुवें कॉमेडी भुमिका केली पूण कांतार म्हणून तुका चान्स पडलेलो कांतार म्हणपाक म्हाका चान्स ते कांत तेजे आसले आमच्या भावाचे ते खूब कांत आसताले तेजे आख्खे स्क्रिप्टीनूच 16 कांत जाताले सो म्हाका कांतार म्हणूंक चान्स मेळ्ळो ओपनींग आमी सगळ्यांनी म्हटलेलो पूण कांतार म्हणपाक चान्स मेळना ते कांतांनीच आमी सगळे एक जाले आमचे गांवचे भाव भयण आसली सगळीं एक करून ते कांतार म्हणजे सुबेज जाले म्हणजे त्या फावटी हांवें कांतार म्हणूंक ना बाकीचे दुसरे जायते तेजे तियात्र जाले तितून कांतारां म्हटलेलीं आसात कॉमेडीच कांतारां म्हटल्यार चडशी आतां तुमचीं जीं भुरगीं म्हाका उगडास येता जेन्ना ही कांतार म्हणटालीं चडशीं पिटर बरयतालो आनी तांकां ती कांतारां धाडटालो पूण पालकाचेर रावन ती न्हेसता आसतना ताका बरे भाशेन ती मेलोडी जावं जो डान्स फील जावं तेंचे स्टेप हातूंत हाचेर तुका कितें म्हणचें आसा सांगचें म्हणल्यार तेवटेन बाब ती कांतारां तो धाडटा आसतना डॅन्स म्हणटा पळय तें आमचे भावाचें व्हडलें चेडूं लेन्झी कामिलो ते कॉन्सेप्ट घेवन सगळें ऑर्गनायज करताले आनी कशें करून नाचपाचें कशें एक्टींग कशें करपाचें तें सगळें बऱ्यो तरेन प्रॅक्टीस करून ती मागीर ती पालकाचेर सोडटालीं आनी खरीच भाशेन लोकांनी तिंका एप्रिशिएट केलां आनी कामिलो सिस्टर्स जायतीं कांतारान तेणी एवॉर्डूय घेतलेले आसात तियात्रांत चौक्याक फर्स्ट इनाम 2-3 पाट तेणी एवॉर्ड घेतलेलो आसा देखून लोकूय जायतो म्हणटाले कांतारां बरीं म्हणटा आनी बरी तेंचे डान्स बरें तेजे कॉन्सेप्ट बरें तेजें तियात्र गांवांनी जाताले तेन्ना गांवचो लोक जावं लागींच्या वाठारांतलो लोक हे तियात्र पळोवंक येतालो पूण जेन्ना ह्या सर्तींनी तूं वांटो घेवंक लागलो पयले सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या बाब ओगेटी मेलोक ताणें आमकां ही कला एकाडेमीची कॉम्पिटिशन तियात्रान आमकां भाग दिलो आनी आदवेच तरेची खंय पयले दिसा आमकां ते पयलेच फावट तियात्रान नाचता तेन्ना आमी जायती प्रॅक्टीस मारताले आनी एक भाशेन नेर्वस कशें जालेले पूण आमकां एक आत्मीसताळा की आमी गांव सोडून एक सिटीन पावले म्हणून एक आत्मीस उमेद कशी भोगली आनी कांतारांय म्हणपाक आमकां जाय ती उमेद कशी भोगली आनी बरे तरेन आमी ती कांतारां म्हटल्या कला अकादेमीच्या तियात्र सर्तींनी कांतार म्हणटा आसतना जायती भिरांत आनी जायतें कितें येता पूण मातसो पिकलो उपरांत तुजी उर्बा खंय पावता तूं सांगता तें खरें स्टेजीर एक पयलें पावल मारता तेन्नाच भितरल्यान आकांत कसो सुट्टा आनी एक वेळेस एक कोरस कसो जालो म्हणटच तुका ऑटोमॅटीक कितें जाता कांय समज ऑडियन्सूय तुका पळयता आनी तुका ऑटोमॅटीक आपली स्टेपां दुसरे भाशेन जाता आनी तुजे कांतारूय एकदम फुलोन येता देखून म्हाका ती एक वेळ पयलींच भिरांत दिसता ती खरी पूण मागीर ऑटोमॅटीक तें कांतार आपुणूच तुका बसोन कशें बरे भशेन तरेन म्हणूंक मेळटा आतां म्हाका दिसता आमच्या कला अकादेमीच्या तियात्र पळयणार जे आसात तुजे जायते तुका खेरीतपणी तुका वाकाणटात तांच्या पासत एक कांतार आदी चेडे चेडवां वाट्टोच दारान सोयरी गोती येयी चडशीं चेडे चेडवां सोयरी गोतीन काजार जायी आतांची भुरगीं इस्कॉलान पास जावच्या आदीन दायी पळोवन पळोवन पळयतात रे कॉलेजीची चावी ह्या भुरग्यांक कशें लागलें रे तें दुयेंस मोगाचें माय व्हरान सांगता चेडू इस्कॉल शिंकता मोजे ही देरवालाक नवरो चेडवाकांक हाडटा बोजे मागीर चेडवाच्या रिपोर्ट कार्डार तांबडें तांबडें खाजें तियात्र फकत तूं करता तेंच तूं पळयना पूण दुसऱ्यांचेय तियात्र तुका पळोवपाची संवय आसा आसतली तुज्या आवडीचो असो खंयचो कांतोरिस्ट
खंयचे प्रोफेशनल होय, हितून कोणूय? सांगूंक सोदता म्हाका चड मार्कूस बाज कांतारां बरी लागता आनी दुसरें म्हणल्यार आमची बाब लॉरीची कांतारां बरी लागता तिची तिची म्हणजे एक हें मॅसेज कशी आसता ती बरी आसतात आनी बरे तरेन ते गायतात. तुवें केन्ना तरी कांतारां कंपोज करपाचो प्रयत्न केला? होच प्रश्नाक हांव रावतालो. आजून पासून तेतून बाबा एकूय कांतार कंपोज करूंक ना. ही सगलीं कांतारां जी हांवें आतां म्हटल्यात तियात्रान भाग घेतल्या ती सगलीं म्हाज्या भावाच पिट्यार कामिलोची जायते फावट तोच बीत करता पूण ती उतरां येनात कशींच येनात. जायत गोळेक देवाचें तेणें तेका दिलां म्हाका अशें मेळोंक ना कशें पूण तरी पूण थोडी उतरां थोडी रायम केन्नाय म्हाका येतात कश्यो. पूण पिटराची कितली सुमार कांतारां तुवें गायली आसतली? पिटराची सगळींच कांतारां तियात्रान हालीं तितली आमचे तियात्र गांवचे जाता तितलीय तियात्रान तेजी कांतारां हांवें गावल्या म्हणजे स्टार्टींग टू एंड पासून आतां म्हणजे पासून कितली सुमार जातली? सुमार म्हाज्या हिसपान तेजी कांतारां तेणें घडल्या ते हिसपान हांवें म्हणल्या ते हिसपान एटलिस्ट 50-60 तरी कांतारां जातलीं म्हाजीच हांवें म्हटल्या पळय ती. तुजे आवडीचें अशें कांतार खंयचें? म्हाजें आवडीचें म्हणजे म्हाका आवड आसली एक दुवेट हांवें म्हणलेलें आमचे बायज लायना तेन्ना धाकटुलें आसलें पूण तें एक तेणें विचित्र तरेन घडलेलें जेन्ना कोंकणी भास आमची इंट्रोड्यूस जाली हितून स्कुलान सो तेणें तें कांतार म्हणलें म्हाजें नीस आहलें नेन्जी धाकटुलें तें हांवें गांवान म्हणलें आनी मागीर हांवें ह्या स्पर्धेन तें तियात्र ओगेटी म्हणल्यार तियात्रान म्हणलें आनी ताका म्हाका इनाम मेळलोलो त्या धाकटे चेडवाचें कांतार तें एक म्हाका बरें लागलें. अजुनूय म्हाका दिसता तुज्या वाठारांचेर त्यो लायनी आसात आसतल्यो. थोडे भोव आसात. गुणगुणचो ना? गुणगुणया तुका जाय तसो. शिंकपाक एकदम हुशार लेन्झी दुमोची सांगो बाय आयज एग्जाम कशी जाल्या तुजी हिस्ट्री आनी जॉग्राफी डॅडी व्हेरी इजी पूण कोंकणी सबजेक्टाची जाली पातोबाची कोंकणी आमची मायभास कितली सोंपी मुगो बाय काय बरें तुंगारान पासून कोंकणी उलोयताय इस्कॉलान कोंकणी देवनागरीन बरोवंक जाय ती कक्का किक्की बरयता म्हटल्यार बेडान येता बाय. म्हणटच ताच्या सांगाताक हें कांतार म्हणटा आसतना जायतें कितें तुज्या मनांत येतालें आनीक ताकाय तें कांतार म्हणटा आसतना बरें दिसतालें. एकदम बरें दिसतालें आनी हे कांताराक आमी फर्स्ट प्रायज पासून घेतलेलो आसा तें कांतार तें धाकटें आसतना बरो सुवात दिसतालोय तेजो आनी बरें कांतार म्हणलेलें आमी जायते आमचे प्रयोग जाल्या त्या जाग्यारूय आमी हें कांतार म्हटलां. तुमच्या कुटुंबांत हे पिटरान जीं कांतारां बरोवन दिलीं आनी तीं सगल्यांनी तुमी चडशीं गायलीं सो खेरीतपणी भुरग्यांनी हीं कांतारां तुमच्या कुटुंबांतल्यान लोकां मुखार वेता आसतना जेन्ना तुमचो कुटुंब ह्या तियात्रांनी मिसळ जाता तेन्ना तुमच्या वाड्यांतले जावं तुमचे लागींचे जे मनीस आसात तांची उमेद कितें आसताली? आमचे कुटुंब अशें तियात्रान भाग घेता तेन्ना जायतो लोक आमचो पळयतालो ते भायर आमचेच कुटुंब अशें न्हय आमी सगळे गांव एक गांवचे भाव भयण करून हो तियात्र करताले आनी जायती उमेदूय ती आमकां दिताली आनी एकामेकाचे मोगान एकवटान आमी हो तियात्र करताले. तुमी जो तियात्र केला गांवांत कोत्ताले तो तियात्र ताचो आनीक केन्ना तरी प्रयोग जाला फकत गांवांत पुरतोच उरला काय दुसऱ्याय गांवांनी पावला? त्या टायमार तशें तियात्र आमी एक गांवान केलो म्हणटच आनी कोण मागीत जाल्यार कोण एक आपणाक जावं म्हणत जाल्यार हो तियात्र आमी खंयसर दाखयतात पूण आमचो तसो प्रयोग जावंक ना. आमच्या गांवचे तियात्र गांवानूच आमी केल्यात. कामिलो बाब तियात्रांनी न्हेसता आसतना जावं दुसऱ्या तियात्रांनी न्हेसता आसतना तुजी उर्बा खंय पावता? सांगचें म्हणल्यार तियात्रान दुसऱ्या तियात्रान न्हेसता आसतना ती भलतीच वेगळीच उर्बा कशी मेवता की आमी दुसऱ्या आर्टिस्टांक पळयतात कशेंच आनी आमचे आर्टिस्ट आसना आमकां कोणी प्रयोग मेवलो जाल्यार आमी ती कांतारां आमची दोगांय दुवेट जायते फावटी आमी जायते प्रयोग केल्या दुवेटाचो आमकां दुसरीच उमेद कळटा दुसरे गांवचे आमी गांवचो लोक कसो आमकां दिसतालो आनी गांवचो तियात्र पळयणाऱ्यांकूय आमचे कांतार ते आवडटाले आनी ती मुरगोटोन हांसतालीं
देखून एक विचित्र कहो एक दुसरेच भाशेचो एक कसो आमकां दिसतालो. पळय कांतार दुयेर्त तूं म्हणटा चडसो दुयेर्त म्हणोंक तुका कोणाच्या बरोबर योग मेवला? चडशे दुयेट हांवें म्हटलां म्हाज्या आमचे रोजालीन बाय कडेन तेजे जायते म्हाका हे आहा तेजे आमचे दुयेट आनी मागीर आमी आमच्या गांवची भयणी 2-3 तियात्र मागीर ना जावन तेंच्या गाडी म्हणल्यार एक फ्लॉसी बाय म्हणून आसल्या फ्लॉसी कडेन एक आमचे फिलिसिटी कडेन एक पेद्रिना कडेन आनी पॅट्रिसिया म्हणून आसलें ताच्या कडेन दुयेट म्हणलां आनी जायतीं मागीर तें चडोन आज स्टेजीर ताका आडको तरी चडपाक म्हणून मागीर आमी दुसरे कडेन दुसरे जाणांक म्हटलें. पिटरान तुका एकल्याकूच कॉमेडी कांतार चडशें बरोवंक ना? बरयलां पूण एक ती पयलीं बरयलेली आसली ताणें पण तें एक 10 वर्सां आदीं मागीर जेन्ना हांव दुयेट म्हणूंक लागलो तेन्ना तेणें सगळें दुयेटूच कंपोज करून म्हाका धाडली कित्याक आमची दुयेटां लोकांक मानतालीं देखून. पूण तुका ट्रिओ जावं कोर्तेराकूय इनाम मेवलां? हय कोर्तेलाक इनाम त्रियोक इनाम मेवला आतां गेले पाट आमकां. सो ते त्रियो कितें आसता तातूंत बाब आमी एक लायन आमचीच बाय हाडको ही करूंक येतात म्हणजे ती आतां म्हाज्या तोंडार तितली येवची ना पूण आमी गांवांत त्रियो म्हटल्यार ते जायते कोर्तेला म्हटल्यार पूण ते हिंगासर चडशीं कोर्तेलां आमी म्हणोंक ना. कोर्तेलां आमचीं भुरगीं म्हणटालीं सो चडशीं दुयेटां हांवें म्हणल्यात. तुवें फकत तियात्रांनी दुयेर्तां जावं कांतारांच म्हटल्यार काय भुमिकाय केन्ना तरी तुवें केल्यात? पयलीं तुवें म्हटलां सुरवातेक पिटराच्या तियात्रांत तुवें भुमिका केल्या कॉमेडी केलां पूण त्या उपरांत तुका चडशी कॉमेडी पडोंक नासतली? ना आमच्या तियात्रान गांवच्या तियात्रान सगळे तियात्रान कॉमेडियन हांवूच आसलो आनी सगळे पाट कॉमेडी हांवेंच केल्या. म्हाज्या बरोबर वांगडा आसले आमचे गांवचे भाव आसले पूण म्हाज्या सगळ्या तियात्रांनी कॉमेडी हांवेंच केलेली आसा. पूण कॉमेडी कसली भुमिका केल्या तुवें? कसली म्हणजे त्या टायमार कुजनेराची आसताली केन्ना रेंदराची केन्ना जशी ती पार्टीक मॅच जाता तशी ती कॉमेडी आसली. आनीच आमच्या फादर मॅथ्यूवान तियात्र केलो आतां ह्या वर्सा तेका हांव हवालदार आसलो सो जे पळय रोल म्हाका दिताले ते बाबतीन हांव ती कॉमेडी करतालो. फादर मॅथ्यूवान तियात्र बरयलो मिल्टनान बरोवंक ना? फादर मिल्टनानूय बरयलो पूण बाव तो भुरग्यांचो तियात्र भुरग्यांची ग्रेस काय म्हणून नांव तेजें तेणें तियात्र बरयला आनी तुका चान्स पडोंक ना कारण तो भुरग्यांचो ना. तो तियात्र तेणें बरयलो आपूण तो बिरोंडा आसलो तेन्ना तेणें बिरोंडा ब्रादर तेन्ना तो तियात्र तेणें बरयलो आनी ते बिरोंडाचे सगळे एक्टर आमच्या गांवचे तेणें तो तियात्र आमच्या हितून स्टेजीर दाखयलो. तर तुज्या आवडीचो आनी घोस्ताचो असो तियात्र जायते तियात्र तूं न्हेसला पूण खंयचो? म्हाज्या घोस्ताचो म्हणल्यार म्हाज्या पिटर कामिलोचो तियात्र माय धूव आनी सून. हातूंत ताणें मायची कार्या धुवेची कार्या आनी सुनेची कार्या कशी चलता आनी कितें जाता आनी त्या टायमार जातालें तशें तें दाखयलेलें आसा आनी हो तियात्र आमच्या गांवच्या लोकांक खूबच आवडलेलो कारण हो तियात्र सगळे फॅमिली ड्रामा कसो जालोलो आनी तो तियात्रान जायतीं कांत आसले इमोशनल कांत ते लोकांक रडोवंक पासून घरा गेल्ले आसा. तातूंत तुवें कसली भुमिका केली? हांवें म्हाज्या व्हडल्या भावाची भुमिका केलेली. हांव भाव आसलो तेजो. म्हाजी भयण दुसऱ्या वांगडा काजार जावंक वयता आमी 3 जाण भाव आसता आनी हांव त्या भयणीचो एक भाव आनी म्हाजो व्हडलो भाव एक भाव जाता. त्या भावान हांव कॉमेडी कित्याक म्हाका ती भयणीचे घरा मेन त्रास करूंक दिता आनी तिका म्हाका कॉमेडी करून तिका हांसोवची आनी तिका ती कॉमेडी तिका हांव ती परत्याक परती अशीं उतरां दितालो तितलो लोक हांसतालो कॉमेडी जाताली. म्हाका खूब आवड आसली ती तियात्राची आनी बरो तियात्र कसो आमचो तो जालो. तुका तियात्रांनी न्हेसता आसतना एच ब्रिटाजा सांगाताक जावं थॉमस ब्रिटना सांगाताक म्हणजे तांचे बरोबर केन्ना तरी कांतारां गावंक योग मेवला? ना. एच ब्रिटनाक म्हणल्यार सांगचें म्हणल्यार तो चडसो बॉम्बे आसतालो आनी तो मुंबयसान तेजी कांतारां तोच घडोवन हाडटालो कित्याक तेज्या बरोबर दुवप वो कितें म्हणूंक ना चडशे तेजे क्लावनूच आसले आनी टी ब्रिटन म्हणटा चडशे दुवे म्हणून ना सगळे क्लावनूच म्हणटा सो ताच्या बरोबर म्हाका मॅच जावपाक कांय संदी मेळोंक ना. पूण तांची जीं कांतारां आसात चड करून एच ब्रिटनाची जायतीं कांतारां आयज जायत्या लोकांच्या वॉन्टाचेर तीं दिश्टी पडटात आयकूंक मेळटात तर तांच्या खंयच्या तरी कांतारांचोय तुका उगडास आसतलो? कांतारांचो उगडास आसा पळय तो म्हाका जायतीं कांतारां बांडुला पियांव बेंड्रा फेस्ताक मारियालिना ही कांतारां तेजी आजून पासून लोकांच्या तोंडार आसा. म्हाका तेजो बेंड्रा फेस्ताचो थोडो उगडास कसो कांतार म्हाज्या मनान घोवता.
तुमच्या कुटुंबातलो म्हणटोच तुज्या तोंडांतल्यान तें कांतार आयकोंक आमच्या ऑडियन्साक खूब बरें दिसतलें. ओके पूण मातसो वयर सकयल जाता तें 2-3 उतरां मातशी चड ते मेमरी मातशी हें जायत म्हणून चड म्हणून दाखयता. बेंड्रा फेस्ताक गेल्लो हांव त्या निमण्या आयताराक, फेरयेन भोंवता भोंवता वरां जायतालीं बारां, चोणेकारा म्हणून बाब गरम चोणे वरां, चोणेचो खावंक उरलो थंयसर पावलो ना घारा. हा हा वा 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 वा, लोक फेरयेन भोंवता चेरुसां सोलपोतेर, सगलें थंयसर मेवता, मेरी गो रावंडार चेडे चेडवांक गुंवता, लुट्टीन कितें पळयताय कोणूय कोणाक तेंकता. हा हा वा 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 वा, लोक फेरयेन भोंवता चेरुसां सोलपोतेर, सगलें थंयसर मेवता, मेरी गो रावंडार चेडे चेडवांक गुंवता, लुट्टीन कितें पळयताय कोणूय कोणाक तेंकता. खरेंच ही तांची कांतारां आमी पळयतात की समाजा मदें जायते कांतरिस्ट आसतात, पूण ही थोड्यांची कांतारां लोकांच्या वोंटाचेर खेळटात. कारण ही जी कांतारां आसतात ती लोकांच्या काळजांत भितर येतात आनीक सवकास सवकास तांच्या वोंटा वयल्यान ती लोकां मेरेन तांचो आवाज पावता. तर तुवें जी कांतारां म्हटल्यांत तांतलें खंयचें दुयेंत तुज्या चोडा तोला मोलाचें? जें आतांच हांवें म्हटलां कांपीण म्हणटा पळय तेंच म्हाजें चोडा मोलाचें दुयेंत. आनी ताका बरे तरेन आमी म्हटलें आनी जायत्या लोकांनी एप्रिशिएट केलो त्या कांताराक. सो तशीं जायतीं दुयेंतां आसा पूण कितें जाता तोला बाब की म्हाजीच लायणी हांव शिकलोलो कसो आसा तेज्यो लायणी मातश्यो कुस्तार पडटा, देखून ते दुयेंत म्हणपाक म्हाका आतां तितलें मनान घोवना तेज्यो लायणी. काय बरें सोबीत आसलें आमचें गोवा शार, रोमाऊ देंतीचो म्हणवा काणटालो संवसार, आतां रस्त्यान भोंवोंक जायना बायलो लोक बोल्ला चिकार, गोंया बायले येवन सिरविसो कोत्ता गोंयकार बेकार. वचत थंय गोंयान जाता किरमी आनी चोरयो, पुलिसा लागीं जायना रे बांदूंक ताका दोरयो, तेजो रातचो 8:30 घारा येतालो मारयो, तेका पुलार धरून गांठयांनी मूय दाखयलो सुरयो. तराराम तराराम तरारा तराराम, वचत थंय गोंयान जाता किरमी आनी चोरयो, पुलिसा लागीं जायना रे बांदूंक ताका दोरयो, तेजो रातचो 8:30 घारा येतालो मारयो, तेका पुलार धरून गांठयांनी मूय दाखयल्यो सुरयो. खरेंच म्हज्या आवडीचो कलाकार तूं. कारण जेन्ना तूं स्टेजीर तें मुजग वाजलें म्हणटोच तुजी उर्बा, तुजी उमेद आनीक तुजें तें नाचप, वांकडें तिकडें नाचप खरेंच खूब आवडटा. आमी जायते फावटी तो कोण कांतार म्हणटा हाच्या परस तें कांतार कसलें आसा हेंवूय तितलेंच गरजेचें. तर ही जी कांतारां हांवें तुका पळयलां एक फावटी ट्रियो म्हणटा आसतना एक नर्स आनीक हॉस्पिटलांतलो ते सर लायलेले आसतनाच तूं भायर सरून येता, अशें कितें तरी सिक्वेन्स आजूय म्हाका तें मनांत आसा. पूण हे जे कपडे जे कॉस्ट्यूम आसात तांचेर तूं कितलो भर दिता? कॉस्ट्यूम म्हणजे गरजेचें. कांतार म्हणटलो जाल्यार ते टॉपीक तसलो कॅरेक्टर आसा ते कॉस्ट्यूम तुवें न्हेसोंकूच जाय, नाजाल्यार ते कांतार तूं बरो देसांत मेळून म्हणलो आनी ते कॉस्ट्यूम नासतना म्हणलें आनी दुसरेंच कॉस्ट्यूम घालून म्हणलें जाल्यार त्या कांताराक मॅच जायना. सो कॉस्ट्युमाचेर चड इम्पॉर्टन्स आसता. जर तर हांव हॉस्पिटलाचो आसता जाल्यार सोर घेवन येवंक जाय, हॉस्पिटलाचे ड्रेस आसूंक जाय. तेच भाशेन कॉमेडी कांतार म्हणटलो जाल्यार बरें तांबडे कितें घालूंक जाय, दुसरे भाशेन घालूंक जाय. सो डिफरंट टायप्स ऑफ कॅरेक्टर्स आसता ते भाशेन आमकां न्हेसचें पडटा. हांवें जायते फावटी पळयलां तुमच्यो रिहर्सली चलता आसतना हांव केन्ना येतालो ब्रिटना आनीक जेन्ना मुजगांची प्रॅक्टीस आसता तेन्ना खंयच्या तरी कोनशाक तूं ओगीच कसो बसून आसतालो आनीक उपरांत हांव नकळो तूंच सांग. म्युजीक म्हणजे हांव चडसो कांतारां म्हणटा, कांतारां घडटा, पूण म्हाका म्युजिकाचें जाय तें कितें मातशें कुट जालें जाल्यार हांव तें पयस रावन आयकतालो आनी आयकले उपरांत म्हाका मातशें तें ऑफ दिसता जाल्यार हांव केन्ना येवन सांगतालो हें म्हाजें म्युजीक मातशें हिंगा तुमी म्हणटा ते भाशेन ऑफ आहा, वो तुमी सारकी भितर एंट्री येना, वो म्हाका कितें तरी दिसता तें हांव खरें पूण ताका सांग देखून हांव तें पयस रावन
चिंतीत दोन आयकता. पूण जेन्ना तुज्या कांताराचे इंट्रो वाचता तेन्ना माझ्या कांताराचो इंट्रो वाचता तेन्ना पयलेंच आमकां एक हें कशें दिसता की आतां भायर सरपाकूच भिरांत कशी दिसता पयलीं. पूण कांतार कॉमेस जाता इंट्रो वाचताच नाचोंक येता पयलीं उमेद कशी येता बरें वाचलें म्हणटूच आमी भितर सरतात. तुजे आवडीचें अशें संगीत मुज्ग कोण? म्हजो आवडीचो आमचो बाप सर्गेस्त आग्नेल बाब. ताणें जायते तियात्रांनी आमच्या वाजल्या जावं गांवच्या जावं तियात्र. पूण इतको तो पाशियेंसाचो मनीस की तुजें चुकलां जाल्या पासून तो सारकें तुका बरोवन दिता. हिंगा एक नोट चुकला हिंगा एक नोट चुकला कितलेच पार वाजय रे कितलेच पार मिस्त्री वाजयता आग्नेल मिस्त्री. तो म्हणजे तेजें एक बँड म्हाका चड मोलाचें आमी ताका मिस करता खूब मिस करतात. तसले मनीस संवसारान आसूंक जाय. आनी म्हाजी एक विनंती कशी आसली आयज काल म्युजिशनूय आमकां चडशे मेळना. केन्ना ड्रामा आसता तेन्ना म्युजीक मेळना. आमचे जायते आमकां प्रॉब्लेम जाता कित्याक आमचो फेस्ताक डिसेंबरान जाता आनी म्युजिशियन मेळना. ही आमच्या विनंती आमच्या तरणाट्या खातीर हें म्युजीक शिकचें आनी ह्यो म्युजिकाचो वालो आमकांय थोडी कांतारां म्हणूंक मेळटली आनी आमकांय वाजोवंक मेळटलें. होय. तियात्र कॉम्पिटिशनांनी तूं येता तेन्ना तुवें इनामाची अपेक्षा बाळगून येता काय तूं आपणाचें कांतार बरे भशेन सादर करतलो म्हूण येता? पळय अपेक्षा म्हणजे इनामाची तशी आमी बरें कांतार म्हणून जाल्यार आमकां इनाम मेळटा. पयलीं आमचें फोकस आसता बरें कांतार म्हणून. इनाम मागीर तो ऑप्शन ऑटोमॅटीक मेळोंक जाय जाल्यार मेळटात. पूण आमची अपेक्षा आसता आमी कांतार म्हणोंक जाल्यार बरे तरेन बरी आमची लँग्वेज वा आमची उतरां फळफळ जायना जावं बरी सारकी उतरां आहा ती सारकी फोडून म्हणपाची कांतारां अशी आमची अपेक्षा आसता. खरेंच पिटर ह्या खिणांत तूं ही कार्यावळ पळयता म्हणटच तुजो भाव म्हज्या सांगाताक आसा. ह्या खिणांत तुज्या भावा सांगाताक रावन हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा. कारण तुवें हे भशेन जायते मनीस घडयले जायते कलाकार घडयले. तर तूं आमचे जे ऑडियन्स आसात जावं नवे कलाकार पालकाचेर येतात जी कॉमेडी भुमिका ते करतात तांकां कितें सांगूंक सोदता? म्हजें सांगलें म्हणल्यार आमच्या तरणाट्यां खातीर तुमी तियात्रान भाग घेवंक फाटीं सरचें न्हय. जायते फावट म्हाका जावचें ना घडचें ना म्हणचें न्हय. ऑटोमॅटीक तूं स्टेजीर पावला तशें घडटा आनी जाता. आमकांय तें पयलेच सान आमी शिकून येवना पूण आमी थोडी मेहनत करून तें फळ मेळटात. सो केन्नाय ऑपॉर्च्युनिटी मेवली जाल्यार केन्नाच तुमी सोडी नाकात. दुसरें म्हणल्यार हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या ह्या मारियो मिनेझिसाक. ताणें आपल्या कलाकाराची भुरग्यांचो एक तियात्र काडलो आनी तो इतलो हिट जाला आनी सगळ्याक तो गाजतात. तेच बरोबर हांव मागता सगळ्या डायरेक्टरा कडेन नवी नवी कलाकारां आहा ताका तुमी घेवन तियात्र करची आनी आमची कोंकणी भास कोंकणी माची उंच धरची म्हणून. हेर्मेनेझील कामेलो खरेंच म्हज्या उतराक पाळो दिलो आनी तूं हांगासर आयलो. तुजे लागीं थोडी भोव भासभास आमी केली आनी तुज्या काळजांतले आवडे आनीक तुजे विचार आमी लोकां मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न केलो. त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोलायकतान आनीक एक पावटी चड आनीक चड देव बरें करूं. हांवूय रतन बाब तुका चडान चड देव बरें करूं ना. केरीत भाशेन आमच्या प्रुडंट मिडियाक जायते भावुरतात हो प्रोग्राम आमचो फुडें व्हरपाक जावं जायते आमकां तो तेंको दितात सहकार दितात जायते पयसनान येतात ताका देव बरें करूं म्हणटा. आनी एक पाट तुका देवतेन बाब देव बरें करूं म्हणटा. तुवें कालुकांतलो काडून कसो एके भाशेन म्हाका उजवाडा काडलोय आनी हो तुजो मान कांबून दिया. हो प्रोग्राम देवाच्या आशिर्वादान सदांच चडोंक आनी फुलोंक. तुज्याच आशिर्वादान फुडें वेता आसतनाच अशेंच जायत्या कलाकारांक उजवाडाक हाडूंक ह्या कार्यावळी उद्देशी आमकां संदी मेळो. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. देव बरें. गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही तुमची वाड.